गुड मॉर्निंग गाईज. तुम्ही म्हणटली सुप्रियाचो अवतार असो कितें आसा काय म्हणून. तर सकाळी सकाळी व्हिडिओ स्टार्ट केला. हांवें कॅमेरा हातीन घेतलो आणि व्हिडिओ म्हटले स्टार्ट करूया. तर आयची सकाळ मातशी माझी अशी जाली, फूल एनर्जीन म्हणटा तशी. सो एनर्जी जाय आसली म्हणून हांव सकाळी सकाळी आयज कुळागरान येयलें. थोडीशी वॉकिंग सुद्दां जाली आणि हांगसर येवन म्हाका एनर्जी सुद्दां गावली. तर अशी कितेंशी सकाळ जाली म्हाजी. आणि आयज म्हाका एनर्जी बीन जाय, कारण आयज खुबशें काम करूंक जाय. तेकाच लागून मेन म्हटल्यार एनर्जीची गरज आसा. आणि बरें न्हय, सकाळी सकाळी असली एनर्जी तर सगळ्यांकूच मेळोंक जाय. शांत अशी पळयात, आवाज बी ना तितलो आणि कितले शांतता आसा सामकी. गाडयांचो आवाज ना, कसलोच आवाज ना. सो तेका लागून हांव सकाळी सकाळी आयज कुळागरान येयल्लें. आणि थंड अशें वातावरण आसा, एकदम थंड, कारण हांगसर उदक बी लागीं आसा आणि झाडांय बीन भरपूर आसा. ही पळयात. सो मेन म्हटल्यार पक्ष्यांचो आवाज भरपूर बरा येता. आणि सकाळी सकाळीच हातीन कॅमेरा घेतलो, तेका लागून सद्या असो अवतार आसा म्हाजो. तर आतां हांव फ्रेश बीन जातलें. आयज म्हाका खुबशें काम करूंक जाय, तेका लागून मेन म्हटल्यार म्हाका एनर्जी जाय. आयज हेवी मातशें काम आसा, सो तें करूंक आतां स्टार्ट करतलें हांव. सगळ्यान पयलीं फ्रेश जातलें, च्या पितलें आणि तेच्या मागीर कामांक स्टार्ट करतलें. सो कामांक स्टार्ट करपाक सकाळ बरी जावपाक जाय न्हय स्टार्ट, ती मेन आसा. सो आतां घरा वयतलें हांव. म्हजी थोडीशी वॉकिंग सुद्दां जाली, गजालीन गजालीन म्हणटा तशी. आणि त्याच बरोबर हांगसर वॉकिंग करूंक सुद्दां बरें दिसता. शांत आसा आनी थंड वातावरण आसा. सो आतां हांव घरा वयता, फ्रेश जाता आणि मागीर मेळटा तुमकां. आणि परत एकदां तुमकां सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. तर चला, फ्रेश जाता आणि मागीर मेळटा तुमकां. हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा आणि फ्रेश बीन जाले. हांव अजून च्या बीन तशी पियोंक ना, मागीर घेतलें च्या हांव, कारण काम करपाक आतां हांव स्टार्ट करतलें. कारण हलकेशें वत येवपाक स्टार्ट जालें आणि व्हडलोसो तसो टायम जावंक 9:30 बीन जाल्या आसतली. सो वता पयलींच तें काम करपाक स्टार्ट करूंक जाय, कारण वत मेन आसा. सो तुमी म्हणटली काम कसलें, तर आतां म्हाका न्हय मल्टीग्रेन आटा जे आसा ते रेडी करपाक जाय, कारण ऑर्डरी तर भरपूर आसा. सो आयच्यान तेजी प्रिपेरेशन स्टार्ट जातली, कारण तुमकांय खबर आसा तें सगळें धुवपाक जाय, सुकोवपाक जाय. सो तेका 2-3 दीस तरी वयतातूच. सो आयच्यान स्टार्ट जातलें तें. तेकाच लागून आयज सकाळी सकाळी म्हाजी गुड मॉर्निंग जाली. हरशी जायना, बट आयज सकाळी सकाळी उठलें हांव, कारण तें मातशें धुवन न्हय गळत घालतलें आणि तेच्या मागीर उदक सामकें आटल्या उपरांत तें सुकत घालतलें, कारण त्या म्हणसर कडक अशें वत सुद्दां येतलें न्हय.
सो हे मातशें डिफरंट आसा. सो ते आतां हांव स्टार्ट करतलें करपाक आनी पळोवया म्हणटा तशें कितले बेगिना जाता ते. धुवपाक मातसो टायम वयता. सो पळोवया. मागीर धुतले बीन आनी मागीर च्या बीन घेतले. तेज्या पयलीं म्हटलें नाका घेवया कारण ताका थंय टायम वेस्ट जातलो. च्या पिता सुशेगाद तर च्या पिवपाक जाय. ताका लागून हें पयलीं करया म्हटलें आनी मागीर च्या बीन पिवपाचें. तें बरें आसा. सुकत घेतल्या उपरांत मागीर कांय काम ना मागीर मम्मी वयतलीच नाही तेन्ना मागीर मम्मी घेवन येतली. तर चला स्टार्ट करया धुवपाक. एक एक करून धुवपाक स्टार्ट करतले. नाशणे जे आसा ते सेपरेट धुतले कारण नाशणे मागीर गाळपाक त्रास जाता जाय घालून. तर दाखयता तुमकां. चला पळोवया. हांगसर हांवें नाही कामांक स्टार्ट केल्ली आनी आयज जें काम आसा तें भरपूर हेवी बी काम आसलें. म्हाजे बिझनस रिलेटेड जितले बी काम आसता न्हय ते हांव मनापासून करता, एन्जॉय बी करता आनी तितून खुबश्यो गोश्टी न्यू म्हाका शिकपाक सुद्दां मेळटा. तेज्या भायर कसलें बारीक सारीक काम आसता न्हय तें आमी मनापासून करपाक जाय आनी एन्जॉय करून करपाक जाय, हॅप्पीली करपाक जाय. तेज्या फाटल्यान बेजार अशें जावपाक जायना. कारण जर आमी तें मनापासून काम करूंकूच ना जाल्यार तेजो कितें फायदो नासता. सो सगळीच कामां जी आसा ती मनापासून करपाक जाय. आनी एक गजाल सांगूंक तुमकां ती म्हटल्यार न्हय आमच्या लायफान खूब इम्पॉर्टंट आसा. तो म्हटल्यार न्हय टायम. टायम ही अशी गोश्ट आसा वायट टायम बी आसता बरो टायम बी आसता. दोनूय टायम जे आसा न्हय ते तुमच्या लायफान तुमकां कितें तरी शिकोवन वयता. बरो टायम आसा न्हय तितून तुमकां तुमचे बरोबर कोण आसा आनी कित्याक लागून आसा हें कळोन येता. आनी तेज्या मागीर जो आसा तो म्हटल्यार वायट टायम. वायट टायम जो आसता न्हय तो तर तुमकां खुबूच गोश्टी शिकोवन वयता. तुमची कोण आसा, तुमच्या वांगडा सपोर्टाक कोण आसा, तुमी कशी रिएक्ट करता, तुमी कशी ते सिच्युएशन हँडल करता आनी तो वायट टायम तुमी कसो कितें फेस करता. हे सगळे गोश्टी न्हय तुमकां टायमूच शिकयता. तेका लागून सगळ्यांनी म्हणटा तसो टायमाची खूब वॅल्यू करपाकूच जाय. हांवें तर खूब कितें शिकला. टायम जो आसा न्हय तो म्हाका खुबश्यो गोश्टी शिकोवन गेलो. स्टँड घेवपाक शिकयलें तें म्हटल्यार टायमानूच. जसो टायम येता तशें तुमी स्वता खातीर स्टँड घेवपाक जाय. तुमी जर उलोवंक ना न्हय जाल्यार तुमी केन्नाच उलोवंक पावना. सो टायम तुमकां खुबश्यो गोश्टी शिकयता. सो सदांच तेची वॅल्यू करूंक जाय. आनी तो टायम न्हय आमचे कडेन तितलो बी नासता. जितलो आमी चिंत्ता पळयात तितलो टायम नासता आमचे कडेन. आमी चिंत्ता आमचे कडेन खूब टायम आसा पूण आयज आसलेलो टायम फाल्यां नासता. प्रत्येकाच्या लायफान तुमी बी नोटीस करता आसतली आयज आसलेलो मनीस फाल्यां बी नासता. कोणाचें लायफ कशें आसा हें आमकां कळोन येना. सो केन्नाच कोणाक न्हय वायट शब्द दिवंक जायना. वायट शब्द दिवन वयता आमी बट तेचो इम्पॅक्ट दुसऱ्याचेर कसो कितें पडटा तो कसो कितें तो शब्द घेता हें आमकां खबर नासता. तेकाच लागून केन्ना कोणाक वायट शब्द दितना 10 फावटी चिंतून दिवपाक जाय. आमी तो शब्द उलोवन वयता बट तेच्या लायफान खुबशे चेंजीस करून वयता तो वायट शब्द. वायट शब्द दिवपाक खूब बरें दिसता बट केन्नाच दुसऱ्यांक न्हय विनाकारण वायट शब्द दिवपाक बी जायना आनी दुसऱ्याचें वायट चिंतपाक बी जायना. बरोबर की ना? हांव कितें चुकीचें सांगता जाल्यार तुमी कमेंट करून सांगात म्हाका. तेकाच लागून शब्द बी दितना परत परत चिंतून दिवपाक जाय. आनी तेज्या भायर टायम जो आसा तेजी बीन सदांच रिस्पेक्ट करूंक जाय. बेश्टोच आमच्या लायफान टायम हो नासता. बरे गोश्टीक लागूनूच आसता न्हय. आनी खुबश्यो गोश्टी तितून आमकां शिकोवंक गावता. खूब म्हटल्यार खुबश्यो गोश्टी आमकां शिकोवन वयता. तेका लागून लायफान ज्यो गोश्टी येता नॅगेटीव आसूं पॉझिटीव आसूं दोनूय सिच्युएशनां आमकां बरे तरेन हँडल करपाक कळोंक जाय आनी ते बीन एकल्यान हँडल करपाक कळोंक जाय. सपोर्ट सदांच बरो नासता. तेका लागून सिच्युएशनाक आपूण सदांच लायफान रेडी आसपाक जाय. जालें म्हणजे धुवन जालें सगळें आनी व्हिडिओ घेता संजय कॅमेराच्या फाटल्यान संजय आसा. सो च्या बीन घेवंक ना आतां घेवपाक जाय. पोटाक एकदम भूक लागली. हे काम जाल्या उपरांत आतां मेन काम आसा तें म्हटल्यार सुकत घालपाक जाय. सो हांगसून नेबरांच्या आंगणान घेवन वचोंक जाय आनी बरें हेवी आसा तें. सो बरें 2-3 फावटी धुवन घेतले.
हे सेपरेट आणि हे सेपरेट केले आम्ही. जोडा देवा सकाळी सकाळी चहा घेवच्या पयलीं एनर्जी ना. येतो व्हडलो टोप घेता. धाकटो तूप करपाक जाय आसता. हितूनच घे मुगो. हितूनच घेवपाक जाय आसलें न्हू. व्हरोंक इजी आसलें म्हाका न्हू. परत आतां काडचें पडलें. डबल वावर. सो गाईज चला हे सगळे काढून घेता. डबल ओवर जो केलो पळय तो आणि मागीर थंय व्हरून सुकत घालता. तो कपडो सुद्दां हांवें वलो करून घेतलो. मातसो कपडोय वलो करून घेवचो पडटा. म्हणजे हेचेर आमी सुकत घालतली तो कपडो. सो हांगसर हांवें बेडशीट घेतला. तर चला हे करता आणि मागीर मेळटा तुमकां. एक कायल नाही व्हरून दवरली. आतां दुसरी व्हरपाक येयला ते नाशणे. सो हांगसर सुकत घालतले. बरें वत येयला पळयात. सो ह्या अंगणान आतां सुकत घालतले हांव. आनी हे हाडून हांगसर दवरलंय पळयात. सो चला फटाफट म्हणटा तशें नाही सुकत घालून घेवया. कारण पोटाक लागली भूक. हेच्या फुडें आतां च्या पितले हांव. हे धुया म्हटला पहिली. म्हणजे वत वयता न्हू. येताना ती घेवन येतली. सान मेरेन आसता न्हू. सो गाईज फायनली माझे ना सगळे घालून झाले सुकत. हे पळयात अशा तरेन हांवें हांगसर सुकत घातले. सो आता घराकडे या. ट्रायपॉड बीन हाडलेलो. ट्रायपॉडा वचून काय काम जायना. सो नुस्तेकार येयलो गे कोण तरी. एक आयदन आता हांव घराकडे घेवन वयतलें. एक दवरला म्हटल्यार मम्मी मागीर दनपारां येतली ना तेन्ना येताना घेवन येतली तांदूळ बी. सो आता घराकडे वयतले. बरी एक कडक अशी च्या पियेतले. म्हाज्या वांगडा संजयन च्या अजून पिवंक ना कारण हांवें करूंकूच ना. तो म्हणपाक लागलो तुजें भायलें पयलीं काम करून घे. ते मेन न्ही वताचें.
ओ सो आता किचनान वयता चा करून घेता इपय दवरता चा दवरता किचनान आमच्या सध्या मेस असं सामकें सो ते मागीर करतले सगळ्यान पयलीं चा दवरता कारण तेकाय बीन कामाक वचूंक जाय प्लस एक तेका ऑर्डरूय दिवंक जाय ए ऑर्डर घ्या हाफ केजी गरम कितें टायम कितें जालो कितलो रे 10 जाली जालें चा दवरता पहिले ना मम्मी जर घरान आसली ना का मातशी गडबड जाता मम्मी आयज लास्ट शेतान मागीर फाल्यांच्यान बंद ती आनी काल आमकां खूब मसालो पॅकींग आसलो सो तोय बीन आमी करून घेतलो भूक लागली न्हू कितें रे रेडी जाला तूं दिता जाली माझी गडबड घोटाळा किचनातलो पसारो कोण नाय माझी तकली इतली मॅड जाता ना कारण चा घेवन हेच्या फुडें म्हाका हो पसारो काडपाक जाय तरी बरें जालें आयज सकाळी मम्मी जेवण करून गेले चड म्हाका अशें काम ना जेवणाचें कारण तिकाय खबर आसा हे सगळें धुता सुकयता म्हणसर ना अर्दी हालत काबार जाता आनी खरें सांगता आतां सुद्दां म्हजी कमर फाड एक जाली ते हांगसून थंय घेवन वयता ते सुकत घालता ते धुता म्हणसर तरी बरें जालें की संजय आसलो सो म्हाका तेणी हेल्प सुद्दां केली आनी प्लस म्हणटा तशे व्हिडिओ सुद्दां मदीं मदीं तेणीच घेतला कारण म्हटलं तो मातसो लेट उठलो तेका म्हटलें लेट उठ तशें कांय ना कारण काल लेट जायसर आमी पॅकींग सुद्दां केली ते एक आसा पॅकींग मेन आसलें सो आख्खो मसालो काल पॅक केलो कितें घे चा पी चल गेमी खेळू नाका आनी हो पळय हांगसर मसालो बीन पॅक करून दवरलो आतां घेवन वयतलो कितें रे हाय हॅलो करूंकूच ना मरे तुवें हाय हॅलो गुड मॉर्निंग कशी आहात तुम्ही सगळी बरी आहात न्हू बरी आसूंक जाय सगळी बरी आसा तूं कसो आसा होय बरो न्हू चल आतां चा घे टायम पळय कितलो जालो कितलो जालो टायम पळयात आनी आतां आमी चा घेता लोकांची चा घेवनय लोक कामाक गेलो चल गेमी मागीर खेळ कामाकूय वचोंक जाय ती ऑर्डर घालून चल मनशान आहा तूं कितले ऑर्डरी आसल्यात ऑर्डरी सकाळ फुडें ऑर्डरी दिया सकाळी ऑर्डरसून स्टार्ट जाता आमची सकाळ रातूय तशी जाता पॅकींग घे हे घे कितें घेऊ ऑर्डरी ते कोणाच्यो हे घे इतल्या दिले तर म्हाका उगडास ना कोणाक तुका उगडास कितें उरता आनी हे फ्रुट्स ते कोणाक दिवपाचे ते कोणाक दिवं नाका ते खा हे साग घे तुका सांग कितें म्हाका गिफ्ट कितें खा चल सुशेगात ती ऑर्डर दी आं म्हापसा दी कितें यार कितले काम आहा रे म्हाका थोडे काम ना सोमतेच घातले केन्ना रे ग्लास दाखयता कितें तूं म्हाका शी न्यू ग्लास ग्लास लायले कशा पळय बरें दिसता मरे म्हाका एक हेल्मेट घे ट्राय कर गे ट्राय कर दी आता खंयता गाडी घेवन वयता कितें म्हापसा वयता माझ्या चल आयज तूं चल म्हाज्या वांटणीचेर
बरं दिसतं. बरं दिसतं न्हू. 2 मिनटं राहा पळयता बरें दिसता. बस बरें मातशी थंड दिसता तितून. ना एक ग्लास बरा हय. दिसो काय बरो दिसता. पयलीं ट्रान्सपरंट आसलो न्हू, हय तो फुटलेलो. फुटलो न्हू, तेजी क्लिपात गेली ती. बट ऍटलिस्ट तो क्लीन दवर म्हटलें जालें. हय नाल्यार स्क्रॅचीस घालना काय तेका. तर हांव वयता आतां. 11 जाली हांगसर. हांगसरूच टायम जालो. कितलें काम आहा आयचो दिसूच असो स्टार्ट जालो. फोनार फोन आहे का कामा वरसून. फोन करता आसतलो तुका कामा वरसून. बाय बाय चल सुशेगाद चल. पण ऑर्डर घाला सारकी. फोन करता. बाय 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 बाय. तर संजय गेलो आपल्या कामाक. आतां हांव म्हाज्या कामाक लागतलें. आंगणान सुद्दां खुबशें काम आसा कारण थंय आंगणान धुल्ले न्हय सगळे तांदूळ बी. ते म्हाका क्लीन करूंक जाय. भयंकर कामां रे बाबा आयज. हांगसर सगळें आतां क्लीन करूंक जाय. टॉप बीन हांगसरूच आसा कारण तेकाय बीन वचूंक जाय आसलो कामाचेर न्हय. सो तेजी तयारी पयलीं करूंक जाय. तरी बट मम्मीन सगळें रेडी करून दवरलेलें. सो बरें जालें. आनी मेन म्हटल्यार फाल्यांच्यान मम्मी वयचें ना शेतान. तें एक बरें आसा. फाल्यांच्यान ना गेल्यार पुरो. परत जर कोण आपयत जाल्यार मागीर परत प्रॉब्लेम जाता. सो गायज चला पळयात हॅरीचो आवाज. सो चला तुमकां मागीर मेळटा. मातशें जें कितें काम आसा न्हय तें करून घेता. ऑलरेडी पळयात कितलें काम आसा. सो तें सगळें काम करून घेता आनी मागीर मेळटा. उलोवपाकूय जाय म्हाका तुमचे बरोबर. थोडेशें उलोवपाक जाय, डिस्कस करूंक जाय ऑर्डरींचे बीन. सो चला. आता मेन टास्क जो आसलो तो म्हटल्यार किचन क्लीन करप. तर किचन फटाफट हांगसर हांवें क्लीन करून घेतलें. आनी किचन जर बुरशें आसत न्हय जाल्यार दीस बी पेड्यार वयता आनी पळोवपाक तर सामकीच वीट येता. सो किचनांतलें काम केलें. सिंक धुवन घेतलें. तेज्या मागीर मसाल्याचें काम आसलें तें बीन एक सारकें दवरून घेतलें. भायर ना इतलो भयंकर असो वारो स्टार्ट जाला ना. ह्या वाऱ्यान कितें पडटा आनी कशें पडटा ना कांयच कळना. चुट्टां बीन कशीशीच पडटा सामकी. इतलो भयंकर असो वारो कंटिन्युअसली स्टार्ट जाल्लो आसा. तर गायज हांवें सगळीं म्हाजी कामां जी आसली ती करून घेतली. किचनांतले म्हण मसालो दवरपाचो आसलो तो सुद्दां दवरून घेतलो. फायनली फ्री जालें. आतां म्हटलें फ्री जालें सो तुमचे बरोबर उलोवया, डिस्कस करया. मागीर गडबडीन म्हणटा तशें जें डिस्कस करपाचें आहा तें म्हाका विसरपाक जातलें. तर मेन टॉपिकार येता हांव. आतां मेन टॉपीक म्हटल्यार ना टॉपीक सांगपाक गेल्यार मसाले रिलेटेड उलोवपाक जाय आनी मल्टीग्रेन आटा तेजे बद्दल म्हाका उलोवपाक जाय. सो खुबशे जाणांचे ऑर्डरी जे आसा ते डिले जाल्ले आसा. सो तेका लागून आजून ऑर्डरी जे आसा ते पावोंक ना. तर हे एक सांगपाक जाय आसलें म्हाका. ऑर्डरी सगळ्यांचे कुरियर केल्ले आसा फकत ते डिले जाल्ले आसा. एकदां अशें जाता की सॅटर्डे संडे येता मागीर थोडे कुरियर सर्विसांचो थोडोसो प्रॉब्लम आसता. तेका लागून एकदां ऑर्डरी जे आसा ते डिले जाता. सो अशे तरेन थोडे म्हाजे ऑर्डरी रिसीव जाल्ले आसा सगळ्यांक. थोडे अशें जाल्ले आसा की ते डिले जाल्ले आसा. सो हे क्लियर जालें आसतलें. तेज्या भायर आतां स्टॉकाचें सांगता. मसालो स्टॉक सांगता. सांगपाक गेल्यार फीश करी मसाला, रेड चिली पावडर सद्या म्हाजे कडेन स्टॉकान ना. कारण स्टॉक काबार जाल्लो आसा. सो तो रेडी करता म्हणसर थोडे दीस म्हाका वयतले. रोखड्याक पॉसिबल जायना. तुमकांय खबर आसा आतां मम्मी शेतान बी वयता. सो मिरसांगांचे देड बीन काडपाचें खुबशें काम आसता. तें एकल्यान हांव हँडल करूं शकना. आनी संजयाचें सांगपाक गेल्यार इवन तो सुद्दां कितले तरेन हँडल करतलो न्हय कारण तेजेंय बीन काम आसा. सो मम्मी जेन्ना शेतांतली वचपाची बंद जातली तेन्ना हांव परत आसलें तशें प्रिपेरेशन स्टार्ट करतलें न्यू स्टॉक हाडपाक. सो मातसो टायम वयतलो तेका न्यू स्टॉक येवपाक. सो सद्या फीश करी मसाला, रेड चिली पावडर तो स्टॉक आख्खो काबार जाल्लो आसा. अजिबात स्टॉक ना. गरम मसालो सांगपाक गेल्यार थोडोसो स्टॉक आसा बट तो तितलो पावा सारको ना. हे 2 गोश्टी तुमकां क्लियर जाले आसतले. आतां तिसरी गोश्ट आहा ती मल्टीग्रेन आटा. मल्टीग्रेन आटा जो आसा न्हय
ते स्टॉक रेडी करून दवरिना आमी. मसालो एक टायम रेडी केल्लो आसता म्हणू शकता, म्हटल्यार तो चड क्वॉन्टिटीनूच आसता, चड क्वॉन्टिटीन करता आमी. सो तो ऑलरेडी स्टॉकान एकदां आसता. स्टॉक काबार जालोच जाल्यार नासता. बट मल्टीग्रेन आटा जे आसा ते आमी एक्चुली न्हय रेडी करून अशें दवरिना. जेन्ना म्हाका फ्रेश ऑर्डर येता तेन्नाच ते हांव रेडी करता, तेन्नाच तेजी प्रिपेरेशन स्टार्ट करता. म्हटल्यार फॉर एग्जांपल म्हाका ऑर्डर येयली, 2 किलाची ऑर्डर येयली जाल्यार हांव तेजें प्रिपेरेशन स्टार्ट करता. तेज्या पयलीं ते रेडी केल्लें नासता. सो मल्टीग्रेन आटा जे आसा न्हय ते पयलींच रेडी करून दवरिना हांव. तुमकां कळत आसतलें, जेन्ना म्हाका ऑर्डर येता तेन्ना तेजी प्रिपेरेशन स्टार्ट करता. खूब जाणां अशीं आहा जी म्हाका रिक्वेस्ट करतात की पॉसिबल जाताल्यार आयच्या आयजूच ते कुरियर कर, पॉसिबल जाताल्यार 2 दिसांनी रेडी करून दी. तर ना, तशे गोश्टी ते पॉसिबल ना. तुम्ही म्हणटात तशें 2 दिसांनी रेडी करून दे, 3 दिसांनी रेडी करून दी, तशे गोश्टी ते पॉसिबल ना. जे गोश्टी जर आमकां फॉर एग्जांपल आमकां जर कितें बरें खावपाक जाय जाल्यार तेका तसो टायमूय दिवचो पडटा. तेज्या फाटल्यान तेजी प्रिपेरेशनूय तशी आसता. आनी मेन म्हटल्यार न्हय तसो टायमूय जाय, कारण मल्टीग्रेन आटा जो आसा न्हय ते रेडी करपाक खूब टायम लागता. रोखडें रेडी जायना ते. आयजूच सांगलें आनी आयजूच मेळ्ळें अश्यो गोश्टी ना. आनी हेज्या पयलीं सुद्दां हांवें क्लियर केलां की ते स्टॉकान नासता. जेन्ना ऑर्डर येता तेन्ना हांव ते रेडी करता. आनी तेच जर आतां फॉर एग्जांपल तुमी एकदां अशें करता की थोडी करतात तशी आयच्या आयजूच जाय, आमकां अर्जंट जाय, आमकां हांगसर व्हरपाक जाय, थंय व्हरपाक जाय. सो गायज हांव तुमकां दिवपाक रेडी आसा, बट तसो म्हाका टायमूय दिया. तुमकां केन्ना जाय न्हय तेच्या पयलीं म्हाका 2-3 दीस सांगा, ऑर तेच्या 8 दीस पयलीं तरी एटलीस्ट सांगा म्हाका की जाय म्हणून. रोखडें रेडी जायना. आनी कशें बशें जर तुमकां रेडी करून दिलें सुद्दां मागीर तुमीच म्हणटली पयलीं येणी सुप्रियान कशेंय करून दिलें. सो म्हाका तसले गोश्टी करपाचें ना. कारण म्हाका जेन्ना म्हाजो प्रॉडक्ट वयता दुसरे कडेन तेन्ना तो फ्रेश वचूंक जाय, तेका बरो बाकीचे सगळें प्रिपेरेशन आसता ते प्रॉपर प्रोसेस तेचो जावपाक जाय. सो थोड्या गोश्टी पॉसिबल नासता. आतां म्हटल्यार आतांच दिया म्हणून, कारण थोडीं जाणां तशीं करतात, आतां जाल्यार आतांच दिया. आनी तेज्या भायर हांव जर कॉल रिसीव करिना जाल्यार हांव बिजी आसता, खंय तरी बिजी आसतलें अशें तुमी समजून घेवंक जाय. कारण हांव न्हय हांगसरूय लक्ष दिता, तेज्या भायर म्हाज्या घराय कडेन हांव लक्ष दिता. अशे तरेन न्हय म्हाजो टायम वयता कसो, कॉल रिसीव करूंक सुद्दां पावना. तेका लागून एकदां अशें जाता की हांव कॉल रिसीव करिना, कारण हांव एक तर हांगा आसता नाल्यार म्हाजो मोबायल दुसरे कडेन आसता, हांव म्हाज्या घरा कडेन आसता, मोबायल एक तर हांगसर आसता. अशे तरेन एकदां कॉल रिसीव एटेंड करूंक पावना. हेंय बीन क्लियर जालें आसतलें तुमकां. त्या भायर आनी एक गजाल आसा ती सुद्दां हांव क्लियर करता. ती गजाल म्हटल्यार खुबशीं जाणां म्हाका सांगतात की मातशी मापसां हाडून दिवं शकता, मातशी पेन्जीम हाडून दिवं शकता. सो हेज्या पयलींच हांवें क्लियर केल्लें आसा, सद्या म्हाका ऑर्डरी हाडून दिवपाक पॉसिबलूच ना. हांव कुरियर करता, कुरियर करून तुमकां खंयूय ऑर्डरी धाडूं शकता, बट म्हाका पर्सनली येवन ते ऑर्डरी दिवपाक न्हय पॉसिबलूच ना. कारण म्हाजें घराचेंय काम चालू आसा, तेज्या भायर म्हाका एडिटींग आसता, व्हिडियोज पळोवपाक जाय, घरांतलें पळोवपाक जाय, अशीं खुबशीं कामां आसतात जीं हांव ऑल द टायम कॅमेऱ्याचेर सांगूंक शकना. प्रत्येकाच्या लायफान खुबशीं कामां आसतातूच न्हय, आनी ते म्हाका जरी म्हजो बिझनस आसलो तरी पर्सनली येवन काय प्रत्येकाक हांव ऑर्डरी घरा कडेन दिवं शकना. सगळे टॉपीक जे आसले, पॉयंट आसले ते हांवें ह्या व्हिडियोन क्लियर केले. तर अशे तरेन तर आतां हांव थंय वयतलें, परत एकदां चॅक करून येता, चॅक करून येवया कशें कितें जालां तें. वत तर कडक आसा तरी बट एकदां चॅक करून येता मागीर. आनी कसलें कडक वत येयला पळयात, बरें सुकलें आसतलें, बरें वत येता हांगसर. तर गायज हे पळयात, बरें म्हणटा तशें सुकोन येतलें, कारण हांगसर न्हय वत सुद्दां बरें कडक येता अशें. वताक न्हय नाचोन हांगा थंय जीव आनीक जॅम जाता. कसले कडक अशें वत आसा हांगा, भरपूर कडक. तर पळोवया मम्मी केन्ना येता ती. आतां ऑलरेडी येयल्या ती आजयेगेर. सो गायज असो आसलो म्हजो आयचो व्हिडियो जो आसा न्हय तो हांगसरूच एंड करता, कारण एकदां भरपूर व्हिडियो व्हडलो जाता तेका लागून. सो शॉर्ट व्हिडियो दवरता आयचो, तरी बट एडिटिंगाक कळटलो व्हडलो जालो की धाकटो तो.
सो काही चला तर आयचा व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या अनुसार देव बरें करून कोण तरी मिरसांग वाटता. सो चला बाय बाय.